Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. सरकाराच्या ई निविदावेल्या टेंडरांक बीड करपी बिडारांची म्हायती लीक जाता म्हूण कॉन्ट्रॅक्टराकडच्यानूच पुराव्या सयत कागाळी येताल्यो. खंयच्या टेंडराक कोणे कोणे बीड केला ही म्हायती एका बिडराक पयलींच मेळटाली. मागीर तो सेटलमेंटाक त्या बिडराक कॉन्टॅक्ट करतालो. ही निविदा हाताळपी C1 इंडिया एजन्सीज डाटा लीक करता म्हूण दुबाव. उपाय म्हूण आतां इन्फोटेक कॉर्पोरेशनान ई निविदा सायट बंद करून NICच्या नव्या ई प्रोक्युअर सायटीचेर टेंडरां फ्लोट करपाचें थारायलां. तशें परिपत्रक PWD हेर खातीं आनी महामंडळांनी आपल्या कचेऱ्यांक काडलां. ते खातीर लागपी ऑनलायन ऑफलायन ट्रेनिंग संबंदीत खात्याचे अधिकारी आनी इंजिनियरांक दिला. eprocure.goa.gov.in सायटीचेर टेंडरां घालतले. 25 ऑगस्ट सावन ई निविदाचेर टेंडरां घालप बंद. 25 ऑगस्ट मेरेन ई निविदाचेर घाल्ली टेंडरांची प्रक्रिया पुराय जाय मेरेन ही सायट चालू आसतली. नवे ई प्रोक्युअर सायटी खातीर लागपी ट्रेनिंग सगळ्या अधिकाऱ्यांक दिल्या. टेंडरींग प्रक्रियेत पारदर्शकता आनी निश्पक्षता आसची म्हूण हो बदल. नव्या सायटीचेर बिडरांक सोयीचे अशे कांय नवे पर्याय दवरल्यात. टेंडर घाल्या उपरांत नवे डॉक्युमेंट उपरांत जोडपाची सवलत आसा. दुसरे वटेन ई निविदा हाताळपी C1 इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी सरकाराच्या निर्णया आड आनी तांकां कॉन्ट्रॅक्टा प्रमाण पयशे फारीक करूंक ना म्हूण हायकोर्टांत गेल्या. फुडल्या सप्तकांत सुनावणी. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.